प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 11वो विसपूर वोड 16 ते 19 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्सेस 16 to 19। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। हे आतांचे पिळगेक कोणाक म्हूण हांवें सोड करची? तिट्यार बसून आसलेल्या आपल्या बरोबरच्यांक असो उलो मारतो भुरग्यां परी ती। आमी तुमकां नाचपाची संगीतां वेणूचेर वाजयली, पूण तुमी नाचूंक ना, आनी तुमकां विलापाची गितां गायली, पूण तुमी रडूंक ना। तर जो हांव जेवण तशें पिवण चाकी नासतना आयलो, आनी लोक म्हणटा ताचेर देंवचार बसला। मनशाचो पूत खावन पिवन आयलो, आनी लोक म्हणटा हो आसा पोट्यो आनी बेबदो, दोन वसूलदारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट। तरी देवाची जाणवायेच्यो कोडण्यो तिका साक्षी दिता। प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान जेजू आमकां कितें सांगूंक सोदता? तो आमकां शिरकायता। ज्या भाशेन 2000 वर्सां पयलीं त्या लोकांक जेन्ना तो ह्या संवसारांत आसलो तांकां शिरकायली, 16 वडीन तो कितें म्हणटा? ही आतांची पिणकां कोणाक म्हूण हांव सोर करशी? ही आतांची पिणकेक कोणाक म्हूण हांव सोर करशी? भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, ज्या भाशेन आमी ह्या दिसांनी पळयलां की जोआन बातिस्तान आख्ख्या इस्रायल प्रोजेक्ट तयार केली। म्हणटच कालच्या शिवर्तमानान आमी वाचलां कशे भाशेन जोआन बातिस्तान देवाचें उतर परगट केलें, लोकांक तयार केलीं जेजूचें उतर आयकोपाक। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जोआन बातिस्त प्रवासन करतालो, फारिजियो, धर्मशास्त्री हे सगळे धर्माचे याज्ञीक आनी लिडर जे आसले ते जोआन बातिस्ताक नाकारूंक लागले। ते समजताले की जें तें कोत्तात, जें तें जाणो बरयलां मोइजेचा कायदा प्रमाणे तें कोत्तात तें सारकें, आनी जोआन बातिस्ताक नाकारलो। आनी जोआन बातिस्तान इस्रायली प्रोजेक्ट तयार केली जेजूचें उतर आयकोपाक। ताचे फुडें कितें जाता? जोआन बातिस्ताक हेरोद पादशायक बोणकुणीन घालता आनी शेकीन ताका जिवेशी मारता, आनी आतां जेजू देवाचें उतर परगट करता। आनी म्हणटच आयच्या शिवर्तमानान जेजू विचारता त्या पिणकेक, हे आतांची पिणकेक कोणाक म्हूण हांव सोर करशी? कित्याक भाव भयणीनो, जोआन बातिस्तान प्रवचन केल्लें, तांकां आपलें मन बदलपाक, देवाचें बोगसणें मागपाक आपल्या पातकांचें, आनी देवाचें उतर जें जेजू परगट करतालो तें आयकोपाक। पूण भाव भयणीनो, कितें घडलें? लोक आजून जेजूक आयकूंक तयार नासलो। जें काम जोआन बातिस्तान केल्लें तें जोआन बातिस्ताक फायदो जालो, ताणें आपलें काम केलें, पूण सगल्या लोकांनी देवाचें उतर आयकूंक ना आनी तयारी करूंक ना। आनी शेकीन जेन्ना जेजून आपलें काम कोमेस केलें देवाचें उतर परगट करूंक, तो लोक तें उतर आयकुपाक तयार ना जालो। थोड्या लोकांनी आयकोन शीस जाले जेजूचे, पूण चड करून लोक फकत आपलें जें धर्म आसपाचें आसलें तें, जें कोन्यो आसपाचें कोत्तालीं ती मोइजेच्या कायद्या प्रमाणे ती करीत रावलीं, आनी आपलें मन बदलूंक ना, देवाच्या उतरान रावूंक ना, जेजूचेर सोत मानूंक ना, आनी आपलें जें कोत्तालीं तें करीत आयले। आयज भाव भयणीनो, 2000 वर्सां जावन आमी थोड्या दिसांनी आमी नातालांची परब करतले। समजा जेजू आयज संवसारान येयलो आनी ताणें हो प्रश्न तुका आनी म्हाका विचारलो, ही आतांची पिणकेक कोणाक म्हूण हांव सोर करशी? कोणाक म्हणटलो तो? आमकां कोणाक म्हणटलो तो? आमी फकत जें आमकां सांगलां तें करीत हा, धर्म करीत हा, खरेपणी आमी देवाच्या उतराचेर आमी बाबार दवरता, खरेपणी आमी जेजूचेर बाबार दवरता। भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी रितीराग वेतले, कुमसार करतले, थोडे उपास करतले, आनी ताचे वयल्यान आमी खूब नातालांची तयार
करीत आसा पूण एक प्रश्न आयज जेजू तुका आनी म्हाका विचारता, आमी खरेपणी ताचेर बावर दवरता काय? खरेपणी ताचें उतर आमच्या काळजान आमी दवरलां काय? सदां काल आमी दिसपट्टें देवाचें उतर जें आयकता तें उतर आयकोन फकत आमी आयकता, तें उतर आयकलें आमकां बरें दिसलें म्हणून आमी ओगी रावता आनी तें उतर आमी पाळिना काय? ओ फकत नातालांची परब येयली, नातालांची परब जाली, नवें वर्स पोन्नें वर्स काबार जालें, नवें वर्स येयलें, फेस्तां येयलीं, फेस्तां जालीं, पूण आमी खरें बदलल्या काय? भाव भयणीनो, हो प्रश्न आयज जेजू तुका आनी म्हाका विचारता आनी तो म्हणटा ह्या सोडाय वोडेक ज्या भाशेन ताणें त्या जेन्ना तो ह्या संवसारांत आसलो हो प्रश्न तांकां विचारलो, ही आतांची पिणकेक कोणाक म्हूण हांव सोर करशी? आनी आयज आमी खरेपणी जेजूचेर बावर दवरता काय? खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी दिवान सोरोंडार मानला जाल्यार खरेपणी आमी ताका आमचो देव आनी आमचें तारण जालां जाल्यार खरेपणी आमचें तारण जावन आमकां पवित्र आत्मो मेळ्ळा जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां आयज सांगता, देवाच्या उतरान रिगून रावात, देवाचें उतर परतून परतून आयकात, ताचेर नियाळ करून आमच्या मनाची नडसणी करात, मनाची नडसणी करून तें उतर पाळात, जैतिवंत जिवीत जियात आनी दुसऱ्यांक बरी खबर दियात. हेंच काम आमी करपाक, कित्याक भाव भयणीनो, आतांची पिणकां फकत धन करता, आतांची पिणकां फकत संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता, आतांची पिणकां नातालांचे परबेक फकत डांस आनी जेवण आनी खाण तें पळयता. पूण खरें म्हणल्यार ह्या नातालांची परब आमी खरेपणी जेजूक एक प्रेझेंट दिवंक जाय जाल्यार, एक आमी दान दिवंक जाय जाल्यार, वा खरेपणी ताका खोशी केल्लो जाल्यार ताका ताच्या जल्माच्या दिसा आमकां जाय आमच्या पातकांचें बोगसणें करूंक मेळोवंक, आमी आमच्या देवा कडेन आमच्या पातकांचें बोगसणें मागूंक आनी ताच्या उतराचेर बावर दवरूंक. आनी जेन्ना आमी ताच्या उतराचेर बावर दवरता खरेपणी आमी एक क्रिस्ती जिवीत जियेता. ही व्हडली जी भेट आमी करतले जेजूक ह्या नातालांच्या दिसा ताका मानतली, हेंच करपाक आयजतान आमी ह्या थोड्या दिसांनी जी उरल्या नातालांक आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.